आणि जो भुरग्यांचो मिटिंग्स जाल्यो सगळे कडेन तेन्ना ताका आमी आतां डिसायड करता की मनोज परब थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान कंटेस्ट करता. सगळे गोंयकारांक येवकार, ज्या दिसाची गोंयकार वाट पळयताले, इतलीं वर्सां जालीं, ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं आमी गोंयच्या दर वाठारांत पावले, गांवांनी पावले, गांवाचे विशय जाणून घेतले आनी आमचो फुडाकार मनोज परबान सदांच घेतलेलो आसा. प्रत्येक गोंयच्या गांवांनी पावल्लो आसा आनी जशें विश्वेशान सांगलें, आमकां प्रत्येक गांवचे जावं आमची खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे भुरगे आसा ते सदांच म्हणटाले की मनोज परब ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावचो, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावचो. आनी हो नॉर्थ सावथ सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज मनोज परबाक डिमांड येयल्लो आसा, खंयूय राव तूं, मात मनोज परब आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय म्हणून. ह्या हितून आमी जेन्ना ग्रावंड लेवलाचेर वावुरले, आमी गांवांत जे विशय घेतले त्या विशयांनी आयज गांवचो भुरगो, गोंयचो भुरगो म्हणून मनोज परबाक वळखता. आयज तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे माजलेले नेता जाल्ले आसा, ते आयज गोंयकारांक काबार करपाक उठलेले आसा, आमच्या जाग्यांचेर वायट दृश्टी दवरलेली आसा आनी ते वायट दृश्टीन तांकां इतलें दिसता की तांकां कोणूच हरोवपाक शकना. आयज गोंयकारांक गुलामगिरीन घातलेले आसा. ह्या जे दृश्ट जे हेंची तकली आसा ते तकलेन गोंयकारांक गुलामगिरीन घातलेले आसा. आनी अशें जेन्ना आमचो मुवमेंट वाडत गेलो, जो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो हो क्रांतीचो जो मुवमेंट आसा तो वाडत गेलो, वाडटा वाडटा त्या हितून आमकां खुबशे नेतांनी आमकां चॅलेंज केली. तसोच एक जो नेता आसा जो ताका तकलेर मोद मारलेलो आसा, तो एवरी टायम लोकांक केअर करिना, आपूण राजा म्हणटा, आपूण म्हणटा की आपूण सांगता तें खरें. आनी अशें आयज आख्ख्या गोंयच्या दर वाठारांत तुमी केन्नाय गेलो जाल्यार तेजो राग सगळ्यांक दिसता. त्या मनशाक लागून आयज कितलेशे जाण कोविडाच्या टायमार तेणें सारकी सिच्युएशन हँडल करूंक ना, त्या मनशाक लागून आयज गोंयची वाट लागलेली आसा, गोंयच्या भुरग्यांची वाट लागलेली आसा, गोंयकार कितलेशे मेल्ले आसा. सो तुमकां एक सांगूंक सोदता, जो मनीस जेणेन आमकां जेन्ना आमचो रेव्होल्युशन एक वाडटा हेजेर गेल्लो, व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर पावल्लो, तेन्ना ताणें आमकां चॅलेंज केली, रेव्होल्युशनरी गोवन्साक चॅलेंज केली की आपणाक कोणाकूय, आनी हेच्या पयलूय ताणें खूब जाणांक चॅलेंज केल्ल्यो आसा की आपणाक व्हरून दाखया म्हणून. आमी एक व्हिडिओ तुमकां प्ले करून दाखोवंक सोदता की तेणें कितले टायम चॅलेंज केले आनी कितें सांगूंक सोदतालो तो मुद्दम तुमी आयकूंक शकता. सो हो नेतो जावन आसा विश्वजीत राणे, जो स्वताक म्हणटा की आपणा विरुद्ध कोणूय रावा, आपूण निवडून येता म्हणून. रेव्होल्युशनरी गोवन्स बिलीव करता की आमी चॅलेंज करूंक शकता आनी ही चॅलेंज आमी एक्सेप्ट करता. जी विश्वजीत राण्यान आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांक 18-21 वर्सांचे भुरगे आसा त्या भुरग्यांक तुमी चॅलेंज केल्ली की कोणूच आपणाक हरोवंक शकना. आयज ताका तो मोद मारलेलो आसा आनी त्या दृश्टीन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आयज मनोज परब हेच तुकाराम परब हो दुसरी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती वावपय मतदारसंघाच्यान कंटेस्ट करतलो. ही इतल्याकूच लागून आमी डिसायड केल्लें आसा तें म्हणजे आयज ह्या नेत्यांक गोंयकारांचो जो मोग आसा तो मोग ना. आयज तो कामाक पासून लायता, तांकां पासून तो दादागिरी सांगता, म्हटल्यार ते कोण आपणाच्या पांया कडेन येवपाचो. हें चेंज करपाक जाय. हें जे सिच्युएशन आसा, ही पॉलिटिक्स आसा, हो चेंज करपाक जाय. हेका लागून मनोज परब वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरे जे मतदारसंघ आसा तितून रावतलो. दुसरें म्हणजे गोंयकारांचो एक उलो आसलो, गोंयकार म्हणटा की तुमचो सीएम कॅन्डिडेट कोण, आनी सगळे हातूंतल्यान वाट पळयताली की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो रिजनल पक्ष आसा, गोंयचो रिजनल पक्ष जो इतल्या मोठ्या प्रमाणात आयज नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल मिडिया पासून आमकां कवर करता, नॅशनल मिडियान पासून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावल्ली आसा.
इंटरनॅशनल लेवलाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावल्ली आसा. सो तुमचो जो प्रमुख CM कॅन्डिडेट गोंयचो ज्या 2022 जे इलेक्शन आसा हो आयज आमी डिक्लेअर करता की मनोज एल्स तुकाराम परब हो आमचो 2022 CM कॅन्डिडेट आसतलो. तुमकां सगल्यांक म्हाका दिसता की गोंयकार सगळे आयज एक जातले. हे आमचे जे डिसिजन आसा हे डिसिजनात भागीदार जातले की गोंयाक लागून हो पक्ष घडयल्लो, गोंयचे जे ग्रासरूट इश्यूज आसा ते घेवन आमी हो पक्ष घडयल्लो आनी गोंयकारांचो डिमांड आसलो की तुमी पक्ष घडोवन फुडें वचा, गोंयकारांचो हक राखा आनी गोंयकारांक फुडाकार दिया म्हणून. आनी हो ध्येय घेवन आमी फुडें वयतले. हेज्या फुडेंय आमकां कितलेशे प्रॉब्लेम्स येत मात आमी सगळे ठाणपणेन फुडें रावतले आनी सदांच गोंयकारां वांगडा रावतले. देव बरें करूं. पयले सुवातेर हांव सगळे मिडियाक थँक्यू म्हणपाक सोदता की तुमी सदांच आमच्या वांगडा रावले, आमकां तुमी कवर केले, आमचे स्टोरीज कवर केले आनी आमचो जो मुवमेंट आसा, जे रेवल्युशन आसा ते घराघरान गांवां गोंयकारां कडेन तुमी पावयले. दुसरे सुवातेर आमचे जे गोंयकार आसा, ज्या गोंयकारांनी आमचेर विश्वास दवरलो, म्हाजेर विश्वास दवरलो, ह्या पोगो फॅमिलीची, RG फॅमिलीचे भागीदार जाले, ह्या चळवळीन पार्टिसिपेट जाले आनी ही चळवळ, ही क्रांती आनी हो उजो एक नॅक्स्ट लेवलाचेर येयलो. जो उजो, जी चळवळ कितलींशीं वर्सां गोंयकारांनी पळोवंक नासले, नव्या पिडयेन पळोवंक नासलें, ती चळवळ आयज खंय तरी गोंयांत घडटा आनी ती घडोवपाक आनी ती फुडें व्हरपाक भरपूरशा भुरग्यांचो, ह्या आमच्या गोंयकारांचो हात आसा. आयज जेन्ना म्हाजें सीट डिक्लेअर करपाचें आसलें तेन्ना जशें विरेशान आनी विश्वेशान सांगलें, भरपूर कॉन्स्टिट्युएन्सींच्यान डिमांड आसलो की हांवें तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावचो म्हणून. सो फायनली भुरग्यां वांगडा मिटिंग्स घेवन, सिरीज ऑफ मिटिंग्स घेवन आमी ह्या डिसिजनार पावले की हांव 2 मतदारसंघांत कंटेस्ट करतलो. पयलें म्हटल्यार थिवी आनी दुसरो म्हटल्यार वाळपय मतदारसंघ. पयली थिवी कित्याक? एक म्हटल्यार थिवी हो म्हाजो मतदारसंघ, म्हाजें घर पिर्णा, सो म्हाजें वोटींग थंय आसा. एक रिजन जालें, पूण मेन रिजन म्हटल्यार आयज जी BJP गोंयची वाट लायता, गोंयचो सत्यानाश करता, गोंयकारांक आनी गोंयांक काबार करता, ते BJPचे 2 हेड सतीश धोंड आनी सदानंद तानावडे हे दोगूय म्हाज्या गांवचे आनी थिवी ह्या मतदारसंघाचे आसा. सो पयली म्हाजी जी चॅलेंज आसा ही दोगांकूय आसा की तेंच्यांनी आपलो मतदारसंघ वाचोवन दाखोवपाचो. कितली तुमी शक्ती लाया, सतीश धोंडाक आनी सदानंद तानावडे ह्या दोगांकूय आमी चॅलेंज करता की तेंच्यांनी आपलो मतदारसंघ, BJP जी येदी व्हडली पावरफूल म्हणटा तुमी गोंयान आनी नॅशनल लेवलाचेर, जाल्यार तुमी तुमचो मतदारसंघ वांटोवन दाखोवपाचो. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स, आमी तुमकां ह्या इलेक्शनाक डिफीट करून दाखयतले. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां जो मत मारला, जी सत्ता तुमच्या तकलेर चडला, ती तकलेर चडलेली सत्ता देंवोवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स करतले. आनी दुसरो वाळपय मतदारसंघ. जेन्ना आमी वाळपय मतदारसंघान भोंवता, जेन्ना 70रीन भोंवता, तेन्ना आमी पळयता त्या लोकांक कशें आजून मेरेन गुलामगिरीन दवरला. 50 वर्सां जालीं हे राणे फॅमिली राजकारणान आसा. चीफ मिनिस्टर आसलो, रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो प्रताप सिंग राणे, पूण तरी पूण तेणे 70च्या लोकांचे जो जमनीचो प्रश्न आसलो, मालकी हक्क आसलो, तो आजून मेरेन तांकां दिल्लो ना. विश्वजीत राणे आतां कितलीं वर्सां MLA आसा, मिनिस्टर आसा, रुलींग गव्हर्मेंटान आसा, जाल्यार तेणी केन्ना विधानसभेन
लोकांच्या जमिनीचो प्रश्न विधानसभेत मांडूंक ना, केन्ना एक बील तांकां लागून तयार करूंक ना, एक अमेंडमेंट हाडूंक ना तेंचो तेंचे जमनी तेंच्या नांवार करपाक. आयज थंय ते लोक रडटात, एक जमनी नांवार ना, काजू करता तांकां सबसिडी मेळना, लोक भाटार वयता तांकां सबसिडी मेळना, कृषी कार्ड जायना. हे सगळे प्रॉब्लम आयज थंय लोकांक आसा. आयज 70 जेन्ना आमी इंटेरियर भोंवता तेन्ना रस्तो सारको ना, लोकांक उदक ना, लायट ना, नेटवर्क ना, हेल्थ कॅर फेसिलिटी ना. 70रीचो विकास न्हू, 70रीचो विनाश केला. जो मनीस आपल्या रक्तान 70 आसा म्हणून सांगतालो तो आयज 70च्या लोकां कडेन कसो उद्धटपणे वागता, कसो तो दादागिरी करता. हे ऑडियो क्लिप्स जग जाहीर आसा, हे ऑडियो क्लिप्स आउट जाल्ले आसा. आपल्या ऑफिसान आफोवन लोकांक कशे गुलाम असलेल्याची जाणीव करून दिता. आनी आपूण एक राजा आसा 70रीचो आनी आपूण केन्नाच पडचो ना आनी आपणाक कोण उडोवपाक शकना हो तेजो समज आसा. आनी तेणी जेन्ना IIT चळवळ आमची चलताली, मेळावलीची चळवळ चलताली तेन्ना तेणी आमकां चॅलेंज केल्ले, उजो गेलो तेल लायत म्हटलेले आनी आपल्या विरुद्ध रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पिशे आमी म्हणून, हय पिशेच आमी. आमकां तेणी सांगलेले की तुमी आपल्या विरुद्ध इलेक्शन लडोवन दाखया, आपल्या विरुद्ध इलेक्शन कंटेस्ट करून दाखया म्हणून. आमी विश्वजीत राणेंक सांगपाक सोदता, हांवें ती चॅलेंज एक्सेप्ट केल्ली आसा. तूं आतां तुजो वाळपय मतदारसंघ सोडून पळोवन पर्या वचो नाका. तुज्या कडेन जर आयज कापास्ताद आसा, तुजे राणे फॅमिलीची जर तूं दादागिरी तुका फुडें व्हरपाक जाय आनी तुका दिसता तूं राजा म्हणून थंयचो, जाल्यार हांव विश्वजीत राणे तुका चॅलेंज करता की तूं म्हाज्या अगेन्स्ट वाळपय मतदारसंघान राव. बायलेक धाडूं नाका, पर्या पळोवं नाका बापायच्या जाग्यार. हिम्मत आसा हे 18-20 वर्साचे जे भुरगे आसा तांकां फेस कर. हो जो उजो तेल लायत गेलो तो तुका तेल कसो लायतलो हे आमी ह्या इलेक्शनाक तुका दाखयतले. एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स आमी हे इलेक्शन जिखपाक, आमचो सरकार घडोवपाक आमी फुल्ली रेडी आसा. आमची जी यंत्रणा आसा, जी ऑर्गनायझेशन आसा, जी वर्किंग स्टायल आसा ती ट्रेडिशनल ना. दॅट डजंट मीन की आमी इलेक्शन जिखचे ना. आमच्या कडेन व्हडलो फंड ना, आमच्या कडेन पयशे ना, पूण आमच्या कडेन जो मॅन पावर आसा, आमच्या कडेन जी जिद्द आसा, आमच्या कडेन जी हॉनेस्टी आसा आनी लोकांचो जो मोग आसा, ब्लेसिंग्स आसा, हे सगळे गजाली आमकां इलेक्शन जिखयतले. सो आयचे जे 2 सिटांक कंटेस्ट करपाचो जो मोटीव आसा तेच्या फाटल्यान 2 रिजनां तुमकां सांगला. पयल्या मतदारसंघान हांव BJPचे जे टॉप लिडर्स आसा, सदानंद शेट तानावडे आनी सतीश धोंड जे पार्टी चलयता, तेंचो मतदारसंघ आसा, तेंच्यांनी आपलो मतदारसंघ वांटून दाखोवपाचो. आनी दुसरो विश्वजीत राणे जेणे आमकां चॅलेंज केल्ली आनी 70च्या लोकांक गुलामगिरी मुक्त करतले वचन आमी दिल्ले, ते वचन आमी पाळटले. क्वेश्चन्स? We have seen that एक constituency fund. Why 2 constituencies? 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी इतल्याक लागून की आमकां ह्या BJPची जी सत्ता आसा ती खंय तरी हालोवपाक जाय. आनी भुरग्यांचे आमचे मिटिंग्स जाल्या उपरांत इतलो डिमांड जालो, इतलो प्रेशर येयलो की आमकां ते ना म्हणपाक जावंक ना. आनी सगळे भुरगे एकूच डिमांड करपाक लागले. तरी आनीकूय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसले ज्या जाग्यार म्हाका पुश करताले, पूण फायनली ते करून आमकां 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी रावचेच पडले. आनी हे जे 2 सद्या आपणाक सुपर पावर म्हणटा गोंयच्या पॉलिटिक्साचे, गोंयच्या राजकारणाचे, तांकां चॅलेंज करपाक लागून म्हाका तयार जावचो पडलो. मला 1 महिना पूर्ण कितलो टाइम घालतलो आणि फायनली यू आर CM स्पेस फॉर RG. उरलेले कोण कॅन्डिडेट्स आसा तुमचे, खंय काय वयतलो? फायनली यू विल बी मिसिंग युअर ओन बस. ना ह्या फावटी जे आमचे जे प्रचार आसतलो, ऑलरेडी आमच्या बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे काम जाल्ले आसा, म्हाजे सभा जाल्ले आसा, मिटिंग्स जाल्ले आसा, तालुका वायज आमी मिटिंग्स घेतलेले आसा. सो ते जे म्हाजे इन्वॉल्वमेंट आसतले दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते आतां मिनिमम आसतले, कित्याक लास्ट 3-4 वर्सां जालीं, 2 वर्सां तरी कंटिन्युअस हांव सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवला. इवन वाळपय पासून म्हाजे मिटिंग्स जाल्ले आसा. सो वाळपय पासून मतदारसंघान म्हाजे चड गांव उरलेले ना, थोडेच गांव उरलेले आसा. उसगांव मॅक्झिमम सोंपलेलो आसा आनी वाळपयचे कितलेशे गांव 70चेच
काबार जाल्ले आसा. थिवे हो म्हाजो मतदारसंघ आसा, तो सोंपोवपाक म्हाका चड टायम लागचो ना, कित्याक ऑलरेडी म्हाजे थंय कोलवाळे गांवांत म्हाजें शिक्षण जाल्लें आसा. सो मॅक्झिमम म्हाजे क्लासमेट, म्हाज्या वांगडा खेळपी भुरगे थंय आसा. मागीर थिवे मतदारसंघ, थिवे जो गांव आसा तितूनूय थंयसरूय म्हाजे लोकां कडेन इंटरेक्शन कंटिन्युअस जातालें, कंटिन्युअस आसलें. सो म्हाज्या खातीर ते थंय भोंवपाक, लोकां कडेन इंटरेक्ट करपाक ना, लोकां कडेन पावपाक चड डिफिकल्ट जावचें ना अशें म्हाका दिसता. आनी दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज भुरगे रेडी जाल्ले आसा आनी आमचे जी लिडरशीप आसा, लायक विरेश आसा, आमचो विश्वेश आसा, हे भुरगे आयज खंय तरी ते मतदारसंघान वचून भुरग्यांक हेल्प करता, मदत करता आनी ह्याय फुडें ते करतले. सेफ अशें हें ना, सेफ्टीचें हें ना, कित्याक दोनूय मतदारसंघ, जर थिवी मतदारसंघ गेलो जाल्यार तोय तितलो इजी ना आनी वाळपय इजी ना. कित्याक थिवी मतदारसंघ हो तुमकां सांगलें तशें 2 लिडर्स आसा आनी ते सगळे शक्ती आपली त्या मतदारसंघान लायतले. आनी ज्या जाग्यार हांव रावतलो त्या जाग्यार तर 100% BJPच न्हू, सगळे पॉलिटिकल पार्टी आपली शक्ती लायतले. सो म्हाका लागून खंयचोच मतदारसंघ सेफ असो ना, पूण आमकां जिखपाची खात्री आसा. सो फायट तितलेच इक्वली आसतली, इक्वली एग्रेसीव आसतली, इक्वली पावरफूल आसतली. आनी सेफ्टीचो प्रश्न ना, आमकां प्रश्न आसा तो हे 2 जे पावर जे आयज गोंयचे पॉलिटिक्स चलयता तांकां खंय तरी उडोवपाक जाय, खंय तरी घरा बसोवपाक जाय. तूं म्हणटा चॅलेंज म्हणून. But these leaders are not candidates. You are talking to save Goa. But at the same time, leaders are challenge करता. ना. Goa important or leaders important? दोन गजाली आसा भितर. पयली म्हटल्यार गोंय आमकां इम्पॉर्टंट आसात, पूण जेन्ना आमी वाळपय वयताले तेन्ना त्या लोकांची जी गुलामगिरी आसा ती आमी जर पळयत, लोकांक जे दबावान दवरला ते पळयत जाल्यार वाळपय मतदारसंघ हो खंय तरी खूब फाटल्यान आसा आनी तेका खंय तरी आमची गरज आसली. आनी आमी जेन्ना वयता तेन्ना लोक डायरेक्ट सांगता की मनोज तूं राव हो डायरेक्ट लोकां कडल्यान डिमांड देता, हो फक्त भुरग्यां कडल्यान डिमांड न्हू. जेन्ना आमचे ऑलमोस्ट वाळपय मतदारसंघान आमचे ऑलमोस्ट 90-95% आमचे डोर टू डोर कंप्लीट जाला. जेन्ना लोक वयताले तेन्ना तांकां एकूच हें येतालो आनी हेचो एक हें आसपाक शकता की मेळावली मुवमेंट जे आमी पयलीं चालू केल्ले, आमी व्हिडियोज काडलेले, आमी ते फुडें हाडले आनी मागीर लोकांनी ते फुडें व्हरोन लोक घट धरून लोकांनी ते जिखलेले. सो तेजी सुरवात खंय तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्स केल्ले, हो इफेक्ट लोकांच्या मायंडार पडला आसतलो आनी तेका लागून वाळपय मतदारसंघान म्हाका राव म्हणून सांगता. आनी थिवे मतदारसंघ जशें तुमकां सांगलें, आमकां ह्या BJPची जी दादागिरी आसा ती काबार करपाक जाय, ह्या लिडरांक तेंचो जागो दाखोवपाक जाय. जो पर्यंत लोकांक आमी तेंचो जागो दाखयना, तांकां हे लोकांक दाखयना की हेंची जागो खंय आसा, हे कितले सकयल आसा, आयज ते स्वताक खूब वयर समजता. तेंची दादागिरी, तेंची हुकुमशाही, तेंची जी राजशाही जी चल्ल्या पळय ती खंय तरी काबार करपाक लागून थिवी मतदारसंघ आसा. तूं फर्स्ट टायम कॉन्टेस्ट करता आनी तितून आतां हो तुजो एक्सपेरिमेंट 2 हितून रावन तुका दिसना तुजे लोक तुजेर विश्वास करता तांकां ग्रांटेड घेता, कारण तूं जर एका कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर फोकस करत जाल्यार चड इम्पॅक्ट पडटलो. ग्रांटेड अशें कांय ना, कित्याक हो डिमांड लोकांचो आसा, भुरग्यांचो आसा, जो ग्रावंड टीम वो एक्चुअली भुरगे आनी 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी हें करताले, पूण ते पॉसिबल ना. कित्याक आयज प्रश्न असो आहा की जेन्ना आमी कॅन्डिडेट सिलेक्ट पासून करता तेन्ना सिरीज ऑफ मिटिंग्स येता आनी म्हाज्या सिटाक लागून तर इतले सिरीज ऑफ मिटिंग्स जाले, इतले भुरग्यां कडेन आमकां बसचें पडलें की फायनली आमकां 2 करचेच पडले. आमच्याय कडेन आनी ऑप्शन नासलो की 2 करूंक ना जाल्यार खंय ना खंय तरी एक टीम खंय तरी डिमोटिवेट जावपाची, नाजाल्यार फाटीं उरपाची. आनी हे सगळे प्रॉब्लम आमी पयले, अंडरस्टँड केले आनी फायनली हे डिसिजन घेतलें. डिफरंट आतां तुका सांगता हांव, तुका जर सांगपाक गेलो जाल्यार परत आमकां सांखळे मतदारसंघानूय तेंच जालें. म्हाका दिसता सांखळे मतदारसंघान ऑलमोस्ट 10 ते 12 मिटिंग्स जाले. थंय मागीर आमचे सर्वेज लायले, आमी ग्राफ्स पयले कशें वयता, कितें वयता, भुरगे आमचे लिडर्स खंयच्या सायडीन आसा, वोटींग पॅटर्न कसो आसा, खंयच्याय हेचेर पडून हें सगळें पॉलिटिकली आमी हें केलें आनी बाकी फायनल जावन लास्ट आमी फायनल केलें की हे 2 मतदारसंघ आमी करपाचे. फाल्यां तशेंच न्हू, आमकां सावथाक सुद्दां आमकां थोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका डिमांड आसलो की तूं येवन बस. आजून पासून असो डिमांड आसलो की आमी बॅकआउट जाता जाय जाल्यार डिक्लेअर जाल्यार पूण तूं येवन बस. हे डिक्लेअर हो डिमांड भुरग्यां कडल्यान कंटिन्युअस येत आसलो. कुट्टाळे मतदारसंघान आसलो, ज्या जाग्यार पिल्ले रावपाक सोदता, थंयसर पासून तेंच्यान सांगलें की तूं तेका चॅलेंज कर म्हणून. सो हे सगळे घडामोडी फाटल्यान बॅकग्रावंडान घडत रावले आनी आमी कंटिन्युअस आमचो भरपूरसो टायम हितून गेलो हे मिटिंग्स घेवपाक, भुरग्यांक समजोवपाक. कित्याक सगळे भुरगे न्यू आसा, आमी न्यू आसा, आमी कितें पॉलिटिकल दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टी भशेन आमच्या कडेन कोण एक्सपिरियन्स ना जो आमकां पॉलिटिकली आमकां गायड करतलो नाल्यार मेंटर करतलो. पूण हेतून आमी खंय तरी एक हे डिसिजन घेतलेलें आसा आनी हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या आमच्या डिसिजनान, वी आर ऑल्सो न्यू, ह्या डिसिजनान तेंच्यांनी आमच्या वांगडा रावचें. आनी आमकां खात्री आसा की गोंयकार आमच्या वांगडा ह्या डिसिजनान रावतले, जशें ते इतलीं वर्सां आमच्या वांगडा रावला.
जाल्यार ट्रेनीक सोडची पडली या. त्या हेचे लोकांचे मागीर तेंच्यांनी अन्याय करता ना अन्याय असो कांय ना. जेन्ना लोक निवडून हाडटले युआर एक्सपेरिमेंटींग टू तेंका त्रासान ना एक्सपेरिमेंट हो लोकांक त्रासान घालपाचो ना. कित्याक आमचो जो प्रोसेस आसतलो आमदाराचो लोकांचेर जी डिपेंडेबिलिटी आसतली तेका लागून आमचे फुडल्या 2 वीक म्हटल्यार आमचो एक फेब्रुवारी 1 वीक म्हटल्यार आमची एक वेबसायट येतली भितर. एक आमदार जेन्ना निवडून येतलो तो आमदार लोकां मेरेन कसो पावतलो, लोकां कडेन कशी कामां करतलो, तो कशी कामां करून घेतलो, हेका लागून एक डिझायन आसतली. सो कोणूय हांव आसूं ना जाल्यार आनी कोण आसूं खंयचोय आमदार आमचो भुरगो जालो, आमचो नवो भुरगो जालो, तो सुद्दां भुरगो जेन्ना आमदार जातलो तो लोकां मेरेन कसो पावतलो, सर्वीस कशी डिलिव्हरी दितलो, लोकांची कामां कशी करतलो, हेका लागून एक सिस्टम डिझायन केला आमी. सो आमदारा वयली जी लोकांची आयज डिपेंडेबिलिटी आसा, जी आमदाराक आयज राजा करपाचो जो सिस्टम आसा पळय तो सिस्टमूच आमी काडून उडयतले. सो दॅट म्हाज्या जाग्यार दुसरो सुद्दां थंय आसलो जाल्यार कोणाक प्रॉब्लम जावचो ना. तो भुरगो तितल्याच कॅपेबिलिटीन तेच पॅशनान तेच डेडिकेशनान थंय काम करतलो. Which constituency is more preferable for you? वाळपय की तो पळोवपाक गेल्यार आतां थिवी मतदारसंघान हांव चड भोंवोंक ना. कित्याक तो म्हाजो मतदारसंघ आनी थंय म्हाका थोडे गांव उरला अजून भोंवपाचे. थंय थोडेच मिटींग जाला. पूण वाळपय मतदारसंघान हांव इतलो भोंवला, थंय इतल्या गांवांत गेला. आमी जेन्ना वयतालो हांव तेन्ना पुलिसांचे 2-2 गाडयो म्हाज्या फाटल्यान येताले. आतां कोण धाडटालो कित्याक धाडटालो आमकां खबर ना. पूण 2-2 गाडयो आमकां गार्ड करपाक आसताले. आतां ते आमकां तरी खात्री आसा की ते पुलीस मॅक्झिमम पुलीस आमच्या वांगडा आसा तो ते आमकां सेफगार्ड करपाकूच आमच्या फाटल्यान येताले, आमचेर नजर दवरपाक न्हू. पूण जेन्ना वाळपय आमी भोंवताले, जेन्ना हांव डोर टू डोर करताले, जेन्ना आमी वॉर्ड मिटिंग्स घेताले तेन्ना लोकांची जी प्रतिक्रिया आसली आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा एक तेंचो जो मोग आसलो आनी एक विश्वास आसलो की तेंकां जर ह्या गुलामगिरीसून आनी ह्या दादागिरी पासून, ह्या हुकुमशाही पासून जर कोण वाटोवपाक शकता जाल्यार फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच वाटोवपाक शकता. आनी ते फक्त म्हाजेच नांव घेताले. हे एवरी सिंगल डे भुरगे जेन्ना प्रोजेक्टर शोक वयताले, डोर टू डोर वयताले, वॉर्ड मिटिंगेक वयताले तेन्ना फक्त होच तेंचो फोन येतालो की लोक सांगता मनोज जाय मनोज जाय मनोज जाय. आनी ते हे सगळें आमी कन्सिडर करून इवन उसगांव, कित्याक उसगांव जर पळोवपाक गेल्यार आयज 12-13 हजार मतां भितर 6 ते 7 हजार मायग्रंटांची वोटींग कार्डां जाल्ली आसा. आनी आयज वाळपय मतदारसंघ आयज भायल्यांच्या हातीन वचत आसा. आयज थंय 8,500 मायग्रंटांची वोटींग कार्डां जाल्ली आउट ऑफ 31-32,000. सो हेंय खंय तरी बंद जावपाक जाय. इंडस्ट्रीज आसा थंय भुरग्यांक काम ना. आनी मेन म्हटल्यार 70च्या जमनीचो प्रश्न जो अजून मेरेन कोणेच एसेंब्लीन मांडलेलो ना. 50 वर्सां राणे फॅमिली आसली पूण तेंच्यांनी स्मार्टली ह्या प्रताप सिंग राणेन आपलो मोकाचो आसलो तो रेव्हेन्यू कोडाच्या भायर दवरलो आनी लोकांक प्रजा कशी दवरली, लोकांक गुलाम कशे दवरले. खंय तरी आमकां सिस्टमान वचपाक जाय, सिस्टम चेंज करपाक जाय. आनी होच विश्वास लोकांचो आमचेर आसलो आनी लोकांनी त्या लागून म्हाका सांगलें की तूं ही निवडणूक विश्वजिताच्या अगेन्स्ट राव आनी लढ आनी तेका हारय म्हणून. कितली टार्गेट दवरता दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखपाक? कितें म्हणटा? कितली टार्गेट दवरता दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखपाक? दोनाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां 100% गॅरंटी आसा की हांव जर जिखतलो जाल्यार मोर दॅन 2,000 to 3,000 वोट्साच्या वयरूच जिखतलो. कित्याक आमी जें काम केल्लें आसा, आमच्या भुरग्यांनी जें काम केल्लें आसा त्या कामाचेर म्हाका विश्वास आसा. तें हांव घराघरांत पावोंक नासतलो पूण आमचे भुरगे जे पावला, भुरग्यांनी जे लोकांचो विश्वास जिखला, आयज यूथ जावं, जाणटे जावं, बायलां जावं, सगळे जाण भुरगे आमच्या वांगडा आसा, आरची वांगडा आसा. धाकटी किड सुद्दां ती सुद्दां उजो करीत आरजीक सपोर्ट करता. आनी आमकां गॅरंटी आसा की आमी हे इलेक्शन जे आसा ते मोठ्या संख्येन मोठ्या मतांनीच जिखतले. कित्याक आयज तुमी पळयता, आयज काँग्रेसीन आसलेलो फाल्यां बीजेपीन आसा, बीजेपीतलो एमजीपीन आसा आनी दिसान दीस पावटी चेंज करता. आनी जी टीएमसी येयल्या, आयपॅक आनी आपणाक स्वताक व्हडले बलाढ्य म्हणटा, आपणाक व्हडले पावरफूल म्हणटा, इंडिया जिखोन येयला. आयज ती काँग्रेसी कडेन अक्षरशा भीक मागता, अलायन्साची भीक मागता. ती मोया मित्रा काय कोण आसा ती एवरी डे प्रेस कॉन्फरन्स दिता आनी भीक मागता. मेजर अलायन्स, मेगा अलायन्स, मेगा अलायन्स, मेगा अलायन्स करून. कित्याक तांकां स्वताक आपल्या पांयार जिखपाची खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन कापासतात ना, खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टेक गॅरंटी ना. ही गॅरंटी रेव्होल्युशनरी गोवन्स घेवन चलता आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक फूल कॉन्फिडन्स आसा, फूल गॅरंटी आसा की लोक आमच्या वांगडा रावतले. हे जे घाण राजकारण आसा ते घाण राजकारण आनी जी असेंब्ली जी आसा दुशीत जाल्ली आसा ह्या डिलर्जांक लागून ती असेंब्ली परत क्लीन करपाची, शुद्धीकरण करपाचें काम फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच करपाक शकता.